वर्षी ह्या वर्षी 2020 तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कोरोना व्हायरस ज्या तरेन प्रसरला आनी ज्या तरेन कोरोना व्हायरसाचो फैलाव जाला आनी आमच्या वास्कोन तेजो चडूच फैलाव जाला सगळ्यांक खबर आहा की गोंयभर आनी ताका लागून यंदाचो सप्तो जो आहा जो गोंयान आमच्या एक व्हडलो उत्सव असो मानलो गेलो वयता की कित्येक वर्सां जाली एक मोठी उत्सव दामोदराचो वाडदिवस मोठे थाटान नेटान साजरो करता आनी सबंद गोंयचे लोक येवन दर्शन घेवन वयताले जाल्यार यंदाच्या वर्सा तो कोरोना व्हायरस आसल्याक लागून सगळे देवळां बंद आसून यंदाचो सप्तो परेश भाई आमचे जे अध्यक्ष आसा सेंटर कमिटीचे त्यांच्या अध्यक्षे खाली मिटींग जावन यंदाचो सप्तो फक्त मर्यादीत सप्तो असो आसतलो की काही मेंबर वचून थंय हांगासून आतां श्रीफळ व्हरून थंय देवा फुड्यान दवरून थंय थोड्या प्रमाणान की आरती भजन अशें जातलें। वास्को आमचो अंदूचो 122 सप्तक कसो जावन आसा आनी प्रत्येक वर्सा सप्तकाची तयारी जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमची आमसभा जाता। आमसभा जाल्या नंतर आमी हांगा जांबावली म्हणटा ते पयलीं येता कारण आमी वास्को जेन्ना सप्तक सुरू जालो तेजे पयलीं जो आसा तेन्ना वास्को संकट आयिल्लें 122 वर्सां पयलीं तेन्ना आमी आमचे जे जाणटे आसा ते हांगाच येयल्ले आनी ह्या स्थळान येवन कौल घेवन गेले आनी वास्को शहरान ते श्रीफळ दवरिल्ले आनी ताच्या नंतर आमचो तो सप्तक सुरू जालो। म्हणटकच ही एक आमची परंपरा जावन आसा की सप्तक सुरू जावचे पयलीं दर वर्सा कमिटी जांबावले येता तशेंच बाकीचे मेंबर आसा ते जांबावले येता आनी दामबाबाचो आशिर्वाद घेता। आमी सांगणे करता की आमचो जो उत्सव आसता तो कसलेच तरेचे विघ्न येनासतना बरे भशेन जावचो आनी सगळ्या वास्कोवासियांचे तेंची कृपा दृश्टी आसची अशें आमी हांगा मागता आनी ताच्या नंतर आमी वास्को वयता आनी आमचे फुडले कार्यक्रम सुरू जाता त्याच निमत तशेंच ताजोच भाग म्हणून आयज आमी हे सगळे हांगा दर वर्सा प्रमाणे हांगा जांबावले आयिल्ले आसा आनी दामबाबाचो आशिर्वाद घेतलेलो आसा आनी आयच्यान आमी आमच्या फुडल्या कामाक लागतले जाली आनी देवान म्हाका हांच्या कमिटीच्या तर्फे म्हाका आमंत्रण आयलें त्या बद्दल त्या कमिटीचे हांव आभारी आसा। आनी ह्या दामोदराच्या निमित्तान एक गोश्ट सांगन दिसता की 1899 जेन्ना गांवान आमच्या वास्कोन जेन्ना महामारी जाली आनी सगळे लोक तडफातडफी मारपाक लागले तेन्ना गांवचे जे थोडेशे प्रतिश्ठीत लोक वास्कोन आशिल्ले तातूंतल्यान म्हजे आजो हांणी ह्या कामा खातीर फुडार घेतलो आनी तेन्ना थारायल्लें दामू शेट तांचें नांव तांणी थारायल्लें की गांवचे प्रतिश्ठीत लोकांक घेवन हांगा येवपाचें हांगासरलो देवाचो आशिर्वाद घेवपाचो आनी वास्को परत ताची देवाची स्थापना करपाची अशें तांणी थारावन त्या प्रमाणे कौल घेतलो आनी ताज्या नंतर इतले 122 वर्सां नंतर परत गांवान आमच्या वास्कोन येदी व्हडली महामारी आयल्या कोरोनाच्या नांवान अख्ख्या गोंयभर तो फैलाव जाल्लो आसा आनी वास्कोकार सामके व्यतीत जाल्ले आसात। कितें परत एकदां देवा कडेन दामोदरा कडेन ते विनवणी करतात प्रार्थना करतात की आमच्या गांवान हो जो वायट रोग आयिल्लो आसा तो जाता तितले बेगीन थंय गांवांतलो दूर जावचो